हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि सोज मोता तुम्ही सगळी बोरी हा म्हणून. आणि आयज आम्ही फायनली मातशे उजवाडान भायर सरल्या. पावस पडटा पूण रोकडोच कावकूय जातलो. वेदर हिंगा सदांच रबीश आसता. केन्नाय लायक नशिबान मेवत जाल्यार एक बरें वत येता, ना जाल्यार यू नो UK वेदर हाव इट इज. सो आज आमी वयता अ लिटल बिट ऑफ शॉपिंग करून, बारीकशे. आणि हांवें कितें चिंतलें जाणा की तुमकां दाखोवपाक की पावंडाचो हिंगा व्हॅल्यू वस्तू घेता तेन्ना कितलो हा तो. एज इन लायक वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस इन आमचे रुपीजान. ओके, आणि कितल्यो वस्तू मेवल्या आमकां कितल्या बजेटा भितर, कितल्या अमाउंटा भितर, तेय आमी तुमकां दाखयतली. सो बजेट सेट करूंक जाय ना, बजेट सेट ना गायज. आमी रेग्युलरली कितें घेवंक वयता बारीकशे, आणि त्या प्रमाणे आमी कॅल्क्युलेट करतली आमचो टोटल अमाउंट कितलो जाला तो आणि रुपीजान कितलो तो. ओके, लायक द रेग्युलर थिंग्स घेवंक वयता आमी, बट सगळे एका बारा घेयना. सदांच आमी विकान वयता न्हू रे एक फावट, लायक कितें वस्त उणी पडली बी जाल्यार लायक वी गो एंड गेट नो बेब. वी आर गोना डू दॅट. तुमकांय आमच्या बारा आमी वता आणि तुमकांय दाखयता गायज. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस. सो गायज आमी येयल्या टेस्कोन. ओके, आणि हो मनीस म्हाका सोडून नाच जालो. रोप सोदूंक मेवता, जायतो व्हडलो फडको जायना जाल्यार पुरो गायज. ओके, खबर ना हो सोदता आनी लास्टाक मागीर तूं कांय घेयना. की पळयता हांव कितें घेता तो. इतलो वगत तो म्हाका सोडून एकलो भोंवता, एकलो. आनी हांव चिंत्ता हो गेलो. लिटरली आय हॅड टू कॉल यू. आनी वेन आय कॉल्ड हिम तो म्हाका हो पळत पळयता. गेलाय बी तेणें काय फोंड्या गेले कशें ते 65p सगळें तुमकां घरा वचोन सांगता गायज. ओके, बील गेला कितें गेला ते तुमकां चिली दाखयता. गार्लिक सॉस. ओके, थोडे जायते गेले मग तुवें. 65p न्हू, सो हाय न्हू ते. ओके, आणि खूप केलेले ते कंपेर. आणि हो गेला गायज रिड्यूस प्रायसार आहले म्हणून. टिश्यू पेपर आणि एक हँड वॉश केली. ओके, आता तूं कितें घेता हिंगा पळयता गायज, दाखयता तुमकां. तुमकां हांवें कितें सांगलेलें तो पळयतलो आनी मागीर घेवचो ना, तेंच जालें. ओके, बट तूं म्हाका सोडून गेलो. आय वील ऑलवेज रिमेंबरिंग करता. होय सदां उगडास जाता गायज. ओके, आतां आमी कितें घेता तें तुमकां दाखयता. आयत्यो वस्तू हा गायज. हिंगा येयल्या उपरांत मागीर जायतो व्हडलो फडको जाता आमकां न्हू रे. जायतींक आमी मशरूम घेतली. ओके, कित्याक गायज तुमकां उगडास हा जर खबर ना की लास्ट टायम आमी सांगलेले आमच्यो वेज शिणाण्यो. सो मशरूम आमी घेतली. ओके, सो आनी हें घेतलें गायज कित्याक हे मातशें मोठे हा. ओके, तेका लागून हेज्यो मातश्यो शिणाण्यो मातश्यो बऱ्यो जातल्यो, वेज शिणाण्यो. सो गायज आतां आमी घेवपाक येयल्या भाजी पालो. टमाटा जाय आमकां, व्हडली टमाटा जाय. ओके, आनी तूं आयज सॅलड करपाचो आसलो न्हू. कसावाय घेवपाक ट्राय करताली गायज आमी, कित्याक लास्ट टायम आमी मालबडान म्हणलें बटाट्यांक कसावा आनी हांव बरें हॅप्पी जालेलें. सॅलड. ओके, सो गायज तो घेवपाचो हा पोमोग्रेनेट्स विच इज कॉल्ड डायम जाणा आसतली तुमी गायज. सो तें घेवपाचो हा हूंय तो विच इज पोमोग्रेनेट, कित्याक तो सॅलडान हूंय आपल्याच्या तें घालतलो. सो आय डोंट नो वॉट कायंड ऑफ सॅलड इज दीस. You know that salad that they put those pineapple pieces and all? The Russian salad. बीटरूट रे धाकटुले पयल्याच काडले दिसता. ज्यूस करपाक गायज आमकां टमाटा मेवली. टमाटाय जाय आसली आमकां. एक्चुली आमी घेता नॉर्मल ऑफ लायसन्स शॉपाचेर गायज. आयज आमी टेस्कोन येयला, मातशें इजी पडटा. कित तरी घेता काय दिसता. तूं स्वताच गेल जाने ऑर्डर करता न्हू. हांव तुका सॅटर्डे तुजो गो आवाकाडो टोस्ट करता. सो गायज मालबट हूंय म्हाका हांव सगळो गोत ब्रेकफास्ट केन्नाय नॉट सगळो गोत केन्नाय हांव घेवं जातली ब्रेकफास्ट आवाकाडो टोस्ट. तेंचो चड बरो जाता. सो तो ऑर्डर करता म्हणून म्हाका आपूण करून दिता हूंय आवाकाडो टोस्ट. सो मालबट आतां हांव घेतलो एक टमाटर बडे टमाटर. एक्चुली आमी घेता नॉर्मल ऑफ लायसन्स स्टोराचेर बीन न्हू, लायक क्वॉलिटी फूड एंड ऑल. सिराल बीन मेवता गायज टमाटा. पण आमी आयज टेस्कोन येयल्या मातशें आमकां इजी पडटा. आतां हिंगा आमी कितें घेता. हें कितें रे. स्वीट पोटेटो आनी हें कितें तर म्हाका हें म्हणटा गायज. ओके, फक्त रॉंग जायना. हय, कसावा गायज. फायनली आमकां कसावा मेवला. Costa Rica all the way from We are going to take this because last time आमी ट्राय केलेलो in one of the restaurants आणि आमकां इतले लायक जालेले गायज. and it is quite good.
अँड इट्स ऑल द वे फ्रॉम कोस्टारिका. Costa Rica. Guys, मार्केट पळय धांवतलो पळय. Cause last time त्याने म्हाका तोरा घेवपाक इतले केले इतले म्हणल्यार ऑलमोस्ट आंबे जाले ते. No? रॉ मँगोज. Raw mangoes no, but you'll have to find one which is not picong na. सगळे आंबोर पीक आहे रे. जातले करपाक. पळोवया कहो तो एक. कहो 88p. घेता तू? तीनच घेता. ओके घेता हूंय मार्केट हांव जाणा आसलें घेतलोच म्हणून तो. डायम घेता गायस तो फायनली. सालादान घालपाक मरे हय. जायना. दुसरे उकून. हां नाल्यार आमकां टायम. गायस मालबट घेतलो आता लिंबू. सगळे मालबटच घेतात. तू रिकॉर्ड कर. हांव रिकॉर्डिंग कोत्ताय. घेवया ओ हे घेवया. येते घे उचले. हे Yep. Guys, हे आनी कितें मेळोलें आमकां. ओके, आय हॅव नेवर ट्रायड दीस सुपर नॅचरल ब्लड ऑरेंज ऑनिक्स म्हणून मातशें म्हारग पूण वी आर थिंकींग ऑफ ट्रायंग दीस नो. सो गूड वन कहे आमकां खबर ना गायज गूड कितें पळय तें. हितून ब्लड हूंय चड जाता. वॉट रबिश. अशें नासता पळय तें. या बट देन वॉट डू वी यूज इट फॉर. खावपाक न्हू. गायज हे लेमन्स आनी हा ओके सेक्शनान. सो म्हाका दिसना गायला रे तेणी. ते रॉंग घालूंक ना मला बरें हिंगा बरयलां हिंगा बसून हा पण तेंका जागो नासलो म्हणजे हिंगा उडयला. किती उलयता. टेस्को मातशें सांबाळया तुमी. दिस इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर कॉकटेल्स मे बी. चॅक कर. आयज आमी घेयना ओके बिकॉज खबर ना आमकां तें कितें पळय तें. म्हाका दिसता ते कॉकटेल्सांक बीन यूज करता लायक टू गार्निश द यू नो द ड्रिंक. आमी येयले आतां नुस्त्याच्या सेक्शनान मीठ नुस्तें सगळें म्हाका पळय थिंगा. ठीक आहे हें एक घेता आमी एक ट्राय करूंक चित्ता ओके शिणाण्यांचे वायन जाव तेका. क्रिमी पॉट. वायन जावं जाल्यार वायन घेवया पूण लेट्स ट्राय दीस टायम ओके. घरा करता तेन्ना तुमकां आमी दाखयतली. गायज हांवें लास्ट टायम हे बुस्ट शॉट्स घेयलेले ते आमी कोते घेता. म्हाका दिसता इट्स गूड. आय थिंक दिस येलो वन रायट. गायज पळय हे घेयलेले आमी. सो हे मातशें बऱ्याक पडटा. घरांनी करूंक जाता बट हे मातशें बरें इजी आहा. रॉ टर्मरीक एंड बीटरूट. सो गायज आमी कितें कितें घेयलां. दाखयला ते सगळे गेले. Boom! Roasted! रोल ऑन घेयला आमी. रोलन गेलो. आयलायनर घेयला गायज कित्याक मेकअप सेक्शन आहलें म्हणटकूच तू मेकअप जाता. आय कांट हेल्प इट. सो या आमकां आतां साबू जाय ओके साबू. सो गायज आमकां शॅम्पू कंडिशनर हेअर ऑयल आनी साबू जाय ओके. हो एक पुरो होता सद्याक. गायज सद्याक हेअर कलर केला म्हणून तो घेवचो पडटा म्हाका. आणि हे एक्चुअली म्हाका जाय तें लागता यू नो. हांव नको इफ आय शूड बाय अनदर वन. गायज आमकां डबल क्रीम जाय. ग्रीक योगर्ट. योगर्ट जाय न्हू. योगर्ट जाय बट डबल क्रीम हूंय रे हांची. डबल क्रीम टेस्ट हाडना. ओके मार्बटान ग्रीक योगर्ट घेयला गायज. आमकां जाय डबल क्रीम आनी एक हांव घेता गायज डबल क्रीम. सो रोडली घेवन फायदो ना मागीर ती वेस्ट जाता. सो गायज आतां म्हाका गमलें की बेजिकली डबल क्रीम म्हाका जाय आसली कित्याक हांव पोते पालक पनीर करपाचें आहलें. सो तो मालबट म्हणटा हें पावचें ना. यू मायट हॅव टू गेट इट डिरेक्टेड. स्कॅन केला तेणें सो व्हडली घेवची पडली आतां कित्याक तेका ही पुरो आनी व्हडल्यो ना हांवें कोणे. सिंगल क्रीम जाल्यार हांव येदी व्हडली पळय. हूंय रे सेम न्हू त्यो. ओके गायज एक पुरो ओके एक घेयले आमी कित्याक तेका तें आमी तुमकां सांगलां न्हू नेक्स्ट विडियोचेर आमी ते शिणाण्यो घेयल्या पळय त्यो करपाक जाय आमकां म्हणून तेका डबल क्रीम एक्स्ट्रा लागता रायट. सिंगल क्रीम घेवया एक. सिंगल क्रीम जाय गायज. क्रोसॉ घेता आमी क्रोसॉ. गायज टेस्कोन येयल्या उपरांत तूं जाणा हे सेक्शन आसता पळय हे ते स्नॅक्सांचे क्रिस्प आनी कप केक्स कितली रूच जाता गायज पूण हांव कंट्रोल करता यू नो बिकॉज चड हावप जाता ह्या दिसांनी म्हाजें आनी एक्सरसायज जायना. गायज कितें मेळ्ळें जाणा चुरोज. काड एक बॉक्स काड. जाता गायज पूण हांव कंट्रोल करता यू नो बिकॉज चड हावप जाता ह्या दिसांनी म्हाजें आनी एक बरोवन लास्टाक एक गेले एकूच मातशें म्हजें मन वॉट यू कॉल दॅट वॉट इज से रे करेक्ट आस बागोवपाक. कितें म्हणलें तें आस बागोवपाक. हय आमी हें घेयला गायज ओके. इट इज स्पायसी चिकन सॉसेजीस. केन्नाय बऱ्याक पडटा केन्नाय जाय जाल्यार यूज करूंक जाता. गायज कॅट सँड जाय आमकां ओके वेरी इम्पॉर्टंट.
आणि तुम्ही जाणा काय लास्ट व्हिडिओन तुम्ही पळयला आसतलें की भायर आमच्या बॅकयार्डान जायती माजरां आहा सो तांकां हांव जेवण सदां घालता तांकां लागून घेतलें प्लस आमच्यांक ऑलरेडी आहा आमच्या भुरग्यांक लागून ऑलरेडी जेवण आहा न्हू आहा म्हूण तेणेच सांगलेलें म्हाका गायज बॉक्सां आहा म्हणून जायती सो आतां येयल्या न्हू आमी सो तांकांय घेतिलीं आनी भायर त्या माजरांकूय आमी जेवण घेतिलीं भायलीं आमची माजरां आहा पळय ती बाबडी कितेंय खाता आनी आमच्यांक मारला मोठ पांयन लाग केल्या सो भायल्यांक लागून आमी हें घेतलां आनी आमच्या माजरांचे केन्नाय तांकां हांव ड्राय फ्रूट घालता सो ड्राय फ्रूटूय जाय आमकां आनी आमच्यांक जाय ट्रिट्स तसले ट्रिट्स आमकडे जायते आहा गायज आनी लिकिलिक्सूय आहा ना ते आमकडे असले स्टिक्स सो ते घेवया हो एक घेवया ब्लू आनी ऑरेंज घेता हांव गायज आमी व्हडली 3 बॉक्सां घेयल्या पूण डिफरंट फ्लेवराची कित्याक आमच्यांक म्हणल्यार बाबा मोद म्हणल्यार कित्याक ह्या पायन तांकां चड लाग केल्या सो तांकां एवरी टायम डिफरंट जेवण घालचें पडटा पूण अमक्या ब्रँडाचें गायज अमके ब्रँडाचे न्हू ते कसली आता तांकां जाय ते तांकां तेच मोद मारला मोद बट नो आमी लास्ट टायम विस्कस घातलेले गायज पूण विस्कसान ती वॉमीट करता सो विस्कस म्हाका दिसता तांकां उपकारो ना ओके पळय हो ब्रँड उपकारो ना तांकां व्हडले तांकां लायक गायज हेंय लायक तांकां कितें तें चिकन हें न्हू फिलेज रायट या ती व्हडली घेयलेली गायज ऑलमोस्ट भरपाक पावल्या ड्राय फ्रूटूय घेयला गायज ओके हें लायक तांकां आनी भायल्या माजरांक हांव केन्नाय हेंच घालता मालबेडाक फ्रोजन कॉर्न जाय गायज सदां घेता आनी मागीर हाफ पॅकेट सुद्दां वेस्ट करता हे फाट पळयता हांव आनी वेस्ट करीत जाल्यार हांव एक व्हिडिओ करतलें गायज तुमकां दाखोवपाक घे 2 पॅकेटां घेयल्या सोमती गायज बेन एंड जेरीची डार्क चॉकलेट आयस्क्रीम हा ओके लास्ट हा पळय आनी तातूंत ऑरेंज मेसता ऑरेंज चांक नाका म्हाका चॉकलेटाची घे फायनली एक्चुअली व्हडलीच न्हू बेन एंड जेरीची डार्क चॉकलेट आयस्क्रीम मेळटा नॉट चॉकलेट फज ती चड बरी लागता एकूच पुरो हय न्हू गायज सोया चंक्स घेतले आमी सोया चंक्स मालबेडान हें घेयला गायज कितें आतां हें बीन्स सॅलड ओके वयता केन्ना यूज करता डायरेक्ट खावपाचें तेजूच हें घेयला गायज आमी ओके कित्याक सकाळी तो ब्रेकफास्ट केन्नाय इजी पडटा म्हाका खावपाक हें मालबेडाक खंय ब्रेकफास्टाक कितें तें मुसली गायज आमी हिंगा कित्याक भोंवता जाणा आमकां जाय कुकींग वायन कित्याक जाय ती तुमकां ऑलरेडी सांगला आमी ते शिणाण्यो घेयल्या पळय त्यो मालबेट करपाचो आहा सो ते कोता त्या दिसा तुमकां आमी दाखयतलीं पूण तेतूनय वयता हूंय कुकींग वायन सो ताका लागून आमी हे सायडीन येयल्या सो मालबेटान हो घेयला ओके जेवणान घालपाक जेवणान मिन्स त्या डिशान घालपाक सॉस करपाक बेजिकली उदकाची बॉटल जाय गायज आमकां सो सद्याक आमी घेता धाकट्यो त्यो न्हू व्हडल्यो घेयना धाकट्यो घेता आनी सोडाय जाय आमकां 2 फावटी वाव 2 फावटी जाले हय गायज सो सोडा घेवंक जाय सोडा मिन्स स्पार्कलिंग स्प्रिंग वॉटर ही जाय गायज आमकां सोडा जाय गायज ताका दीसभर सोडा पिता आमकडे बॅगां आसतना घरा कडेन बॅगां हिंगा घेवची पडटा ओके आनी आमी कितें घेयला हें घेयला गायज आमच्या बेबीजांक आहे जाता तें आमी वयता कॅश कावंटरा कडेन म्हणली बील फारीक करपाक गायज आमी येयलेली म्हाका दिसता 5 जावन आनी फायनली आमी आतां 6:30 जावन भायर सरल्या आनी कावूक जालो गायज ऑलरेडी आनी घरा पावन तुमकां दाखयता कितलें बील जालां आनी इंडियन रुपीज कितले जाले पळय ते ओके हें मातशें सामान आतां फाटल्यान गाडयेन घालपाक जाय आमकां मालबट घेवन येता ट्रॉली सामान घालया आतां सो
सो गाईज आम्ही आता वाटेर हा गारा वयता आमकां लागल्या सॉलिड बुक बारीक शॉपिंग बारीक शॉपिंग बारीकूच तें एक्चुअली वीव नॉट बॉट अनवॉन्टेड थिंग्स मातशें कितें रूच येयला ते अनवॉन्टेड जातेले ना न्हू लायक आयस्क्रीम फॉर एक्झाम्पल आल्बर्ट म्हणटा थोडायेन तूं आयस्क्रीम खाता आनी मागीर म्हणटा हूय थोडी जाता म्हणून वाटता ऑफकोर्स गायज येस हांव कोत्ता हें ना न्हू पूण बेन एंड जेरी पळयतात म्हाका कडेन जायना गायज आनी ऑनलायन ऑर्डर कोतात मागीर ते डिलिव्हरी चड लागता आनी आमी एकेच कडेन गेला गायज टेस्कोन आमी वचपाची आसली लिडलानूय बट वन्स अ वायल तुज्या जिवाक हॅप्पी करपाक कितें नाल्यार कितें करपाकूच जाय न्हू ही लायफ आमकां एकूच टायमाची मेवल्या पोटाक आनी जिवाक सॅटिस्फाय करूंक कितें नाल्यार कितें हावपाचे हेतून करूप कान्ना कट ऑफ वो मनीस चालू तेणे कितें गेला गायज एप्पल सायडर विनेगरूय गेला कितें हांवें तुमकां अजुनूय दाखोवंक ना एवरी टायम तो तें घेता आनी एक्सरसायज बीन स्टार्ट करतलो बी म्हणटा डायट फॉलो करतलो म्हणटा पूण हो मनीस केन्ना करपाकूच पावना ताका लागून हांव ताका कितें म्हणटा कित्याक आनी ती घेयल्या न्हू इट्स द वेस्ट हेल्थाक इट्स नॉट दॅट ग्रेट नो यू कॅनॉट गोना फॉलो युअर डायट आनी जस्ट गोना हॅव दॅट लिव्हर डिटॉक्स करता ती ऑल्सो गायज तो म्हाजेर बेजार जालो बिकॉज तो करपाक सोदतालो पिझ्झा ओके बट देन आय टोल्ड हिम बेश्टेक कित्याक घेता यू नो तेणे लास्ट टायम गायज तुमी पळयला लाव नको तेणे स्प्राउट्स गेलेले आनी ते स्प्राउट्स फ्रिजीन आजून बसून आहा आनी तेणे ते स्प्राउट्स खावंक ना सो हांव नको ते आमी फायनली घरा पावली 3 बॅग थोड्योश्यो वस्तू दवरल्या सो लेट्स टेल देम लिस्ट तुजे बिलाचे हय दाखय पळय बील आमी आता तुमकां आमचे Oh my goodness! लिस्ट दाखयतली ओके गायज हे सांगपाक गेल्यार तुमकां जाय ते आहा बील अहें लायक एक एक वस्तूचे 2 पावंड 4 पावंड 3 पावंड पूण सगळ्याकीन म्हारग आमकां कितें पडला जाणा तोंड तेंचे बियाचे आनी बियाचे येस हायजीन स्केच एंड बेसिकली पण दॅट्स ओके उरलेल्यो वस्तू लायक 2 पावंड 4 पावंड 3 पावंड सो सद्याक पावंडाचो रेट गो आहा 123 या 1 पावंड मिन्स 123 रुपीज फॉर एक्झाम्पल ओके एक बारीकशें बील सांगता आनी गोंयचे प्रायस पळया हांव न्हू गोंया म्हारग काय हिंगा म्हारग ते म्हजी मामा रिसंटली गोंयांत गेलेली आनी एवरी टायम हांव गोंया वयता पळय तितले फावट आय फील लायक थोडे थोडे करून प्रायसीस वाडल्या म्हणून तुज्या हिसपान तुका ही फावट ग्रॉसरी गेलेली न्हू तूं तेन्ना तुका कितले दिसता वाडलेले वाडल्या 5 किलांचे एक बॅग गेली मागीर कांदे बेजीक वस्तू घराच्यो कांदे साखर तांदूळ कॉफी मसालाज धाकटे पॅकेट चायचो पिठो आयकले आहले न्हू हय सो धाकटे चायचो पिठो आनी सगळे धाकटे सॅशेस गाय म्हणजे धाकटी पॅकां बेजिकली बिकॉज ती थोड्या दिसांक गेलेली आनी ती एकली आहली सो तेका लागून ते जाले 3000 कितें जाले दिसता स्टील ओके तेन धाकटे गेला म्हणून 3000 दॅट्स वाय इट्स ओके सो दॅट इज नॉट ऍक्च्युअली ओके कित्याक अँड देन नॉट काउंट you know petrol and bills and stuff like that yeah just grocery shopping आणि आयज हे that too या आख्खे guys न्हू थोड्यो unwanted stuff guys which is churros and ice cream so सद्याक आमचो टोटल बिल जाला विथ हे सगळे क्लब कार्डाचेर गायज डिस्काउंटार हा थोड्यो वस्तू ना सो टोटल आमचे बिल जाला 212 212 वाव कोंकणी बरी 212 212 प्लस 0.22 ओके म्हणल्यार जाले 26000 26,000 गायज जस्ट ते आम्ही तुमकां गेला पळय ते ऑलरेडी व्हिडिओचे तुम्ही पळयला आसतले तुम्ही सांगा गायज तुमकां कितें दिसता इज इट एक्सपेन्सिव्ह ऑर यू थिंक इट्स एक्सपेन्सिव्ह इन गोवा ऑर हियर थिंगा तुमकां ह्या तेतून चड वस्तू मेवतल्यो काय थोड्यो मेवतल्यो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स ओके आनी सो आय थॉट लायक हांवें एक व्लॉग करपाचो तुमकां दाखोवपाक जस्ट द बेजिक्स दॅट टू बेजिकान मातशें एक्स्ट्रा हिंगा थिंगा हा ना न्हू आनी तोरी आसतना बेजिक न्हू हे कांदे बटाटे या सो तो हे बारीक बारीक उरला गायज लायक नुस्तें एंड ऑल ऑफ दॅट फिश बीन आमी अजून कॅल्क्युलेट करूंक ना प्लस इन अ मंथ 1-2 फावट पावट जाता पळय तेन्ना दीज आर द बिल्स ओके हेच्या लेस जाता बट बेजीक मिनिमम जाता आमचे गायज जावन मॅक्स टू मॅक्स इज अरावंड 100च्या वयर जातात गायज फावटीकूच बाजारान गेले बेश्टे नॉर्मल कितें हाडून नुस्तें कितें जाल्यार 50-60 पावंड मोडटाच हांव 50-60 पावंड जस्ट फॉर व्हेरी फ्यू थिंग्स गायज सो 50-60 पावंड मिन्स एक 6,500 जावं तू एक 6,500 or 7,000 रुपीज काय सो तुम्ही सांगा आमकां कितें म्हारग ते हिंगा थिंगा तुमच्या हिसपान ह्या पयशांनी कितले येतले ते तुमकां ऑलरेडी आमी टोटल सांगला एक्चुअली सांगपाक ना बट आय थॉट ओव्हरलॉक कोत्ता जाल्यार आमी तुमकां सांगतली कितलो जालो तो टोटल नॉट जस्ट टू शो की
तुम्ही म्हणशा आम्ही शो ऑफ करपाक पयशे दाखयता एन ऑल ऑफ दॅट ओके तो हे न्हू ना बाबा आम्ही गोरीब आमकां बेसिकली फकत तुमकां विचारूंक जाय तुमच्या हिस्पान हिंगा मारूक लिव्हिंग काय थिंगा ते तुम्ही आमकां कमेंटांनी सांगा आणि माझ्या हिस्पान हे बिल जायते काय इट्स अ लॉट ऑफ मनी थोडे हिंगा सोय थोडे हिंगा मारू जितले पयशे जोडटा तू तितले तुका मोडचेय पडटा दिसता म्हणजे हिस्पान तुका जितली सॅलरी असता तितले स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय नो आय थिंक मनशाक गायज जितले असता तितले उणे आनीक जाय सो दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग आणि प्लीज गायज डोंट थिंक की आम्ही तुमकां टोटल सांगला बिकॉज आमकां तुमकां पयशे दाखोवंक जाय की आमी कितले मोडटा ती हो व्लॉग बेसिकली आमी केला जस्ट टू अंडरस्टँड अँड टू नो फ्रॉम यू गायज वॉट यू थिंक इज एक्सपेन्सिव्ह हिंगासोर लंडनान काय गोंया वॉट डू यू थिंक लायक वॉट इज एक्सपेन्सिव्ह आणि तुम्ही सांगा गायज आमकां की गोंया बेसिकली त्याच पयशांनी कितले येतले ते आणि कितें कितें येतले ते ओके प्लीज आमकां कमेंटांनी सांगा आणि तुमकां हो व्लॉग कसो दिसला पळय तोय सांगा इतल्यानूच हो व्लॉग आमी एंड करता गायज सो सोजमोता तुमकां सगळ्यांक हो व्लॉग लायक जाला आसतलो म्हणून लायक जालो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आणि सबस्क्राईब करा गायज आणि आम्ही तुमकां मेवता फुडल्या हितून अंटील देन बाय